मायमोगाचो येवकार हांव मनीषा जाधव. सुरवेक पळोवयाच्यो हेडलायन्स. कितल्याशाच वर्सांसावन कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटात पातळला विखारी कोयर. थळाव्यांक हो कोयर जावन रावला टिकिंग टायम बॉम्ब. म्हापश्या साबार समस्यांनी घातला रेवाडोत, पूण थळावो आमदार आनी नगरपालिका करतात आडनदर. ह्या सगळ्यांची देखरेख करप ही जापसालदारकी कोणाची? म्हापशेकारांक पडला प्रश्न. खोतीगांव पिंपळामळ रान खात्याचे चेक पोस्ट बांदपाक केल्ली सुरवात. थळाव्यांनी ते उडयले बंद, पूण परत काम सुरू जाल्ल्यान थळाव्यांनी उक्तायली तिडक. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. कितल्याशाच वर्सांसावन कुंकळे इंडस्ट्रियल इस्टेटात विखारी कोयर पाताळला. जंय सनरायज झिंकाचो धोकादायक कोयर टिकिंग टायम बॉम्ब सारको बसला. काडपा खातीर 5 कोटी रुपया निश्चित केल्ले असले तरी ह्या पर्यावरणीय धोक्या आड चिंतीत थळाव्यांनी हुस्को उक्तायला. तशेंच जाता तितले बेगीन हो प्रश्न तडीक लायात थळाव्यांनी सरकाराक गाराणें घातला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आमी आसात ते कुंकळी इंडस्ट्री इस्टेटी भितर आसात आनी ह्या इंडस्ट्री भितर तुमकां आमच्या फाटल्यान दिश्ट पडटात हे दोंगर. आनी आमी सदां म्हणटा हे जे दोंगर आसा ह्या दोंगरा भितर उदक आसा आनी हें उदक जें आसा हें उदक जेन्ना सकल काबार जाता तेन्ना वयर साकून उदक जिरोन तें सकल पावता आनी शेतां भाटां जीं आसात हीं त्या दोंगराचेर डिपेंड जावन आसतात. आज अशे दोंगर जे आसात पूण आमी दाखयतात हे जे आमचे फाटल्यान दोंगर दिसता हे बरे दोंगर न्हू, हे विका दोंगर आसता ते तुमकां आमी दाखयतात. हें वीक आनी हें वीक कुंकळकारां हाडून जें भरले कडेन आसा आनी तेजो इफेक्ट जो आसा हे आख्ख्या कुंकळकारां जाले कडेन आसा. हे जे सनरायज झिंकाचो जो वेस्ट आसा हेजार्डस वेस्ट वो कितलोसो तेंप जालो वो हांगाच आसा. सरकारा कितलेशे सरकार येवन गेले, कितलेशे मिनिस्टर जाले, कितलेशे MLA जावन गेले, पूण हो वेस्ट जो आसा हो व्हरपाचो आज पर्यंत प्रयत्न कोणें केलो ना. आज स्थानीक लोकांनी सांगले कडेन आसा आनी तेणी CMाक सांगले कडेन आसा जे तुमी 5 करोड कितले पास केल्यात ते हें व्हरपा म्हणून ते बेगीन व्हरात आनीक लोकांक रिलीफ दियात. हांगा लोकांल्यो बांयो न्हंयो ज्यो आसात ह्यो सगळ्यो पिड्ड्यार जाले कडेन आसात आनीक लोकांक सुद्दां इतली डिसिजीस जाले कडेन आसा. पूण केन्नाय आज पर्यंत खंयच्याय हेणी येवन हांगा एक मेडिकल कॅम्प घेवया, तेंची तपासणी करया हें सुद्दां कोणें केलें ना. म्हणूनच आज लोकांनी उलो मारला की हो आतां जुना पावस कोमेस जातलो, जून पयलीं झडपाक शकता. बेगीच्या बेगीन ह्या डंपाचेर उपाय काडचो. एक जर व्हरचो ना जाल्यार हो जो डंप आसा हेजेर सायंटिफिकली तुमी उपाय काडचो म्हण तेणी म्हागले कडेन आसा. ना जाल्यार हांगा ते वेगळे तरेन जें कितें करपाक जाय तें करपाक ते रेडी आसा अशें तेणी सांगले कडेन आसा. लास्ट 3 असेंब्ली आमगे MLA बाब युरी आलेमा, ऑनरेबल आमगे LOP जावं प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हेमी एक फायनान्स म्हूण पास केल्लें हांगा 5 कोट्यांचें की हो डंप गेल्या त्या वर्सा काडून व्हरतो म्हूण. हो डंप जो आसा सनरायज झिंकाचो इट्स ए हजारियस वेस्ट. हें प्रूव जालां. लोकांक वॉटर बॉडीजांक 6-7 किलोमिटर पसून हें मेळटा. लोकांनी सगळी बांय एबंडंट केल्यो आनी हो जो डंप आसा हो व्हांवून वॉटर बॉडीजांक वयता. कुंकळी 25 इयर्स सेलिब्रेट करतली ह्या फाटी पोल्युशनाचें. 25 वर्सां जालीं ग्रावंड वॉटर काबार. तुमी सांजची येवन पळोवचें एमावंट ऑफ एअर पोल्युशन. सकाळ फुडें 4:30 बाबा कोणा एक वॉक करूं मेळना. बाबा हिंगा आतां अरावंड 7,000 लोक रावता इन दीस क्लोज विसिनिटी. वेरोडा धरल्यार टील कोमा म्हळ्यार 7 ते 8,000 हिंगा लोक रावता ह्या वस्तीक. हें एक दूख जाता हें सांगो आमकां. आनी हांव एक उलो मारता गोंयची एक्टिविस्टांक, आमचे गोंयचे जे एनवायरमेंट सांबाळपी मनीस आहाय की बिहाफ ऑफ कुंकळकार की तेमी येवन हिंगा ही रियलिटी पळोवची आनीक आमचे सारके मनीस हिंगा एडजस्टमेंट करूंक शकना. ही एडजस्टमेंट करपाक वस्त न्हू. तुमी खूब उलयता आमी अशें करतले तशें करतले, बट द रियल पिक्चर इज दीस. आयज जो ती हेजार्डेड वेस्ट आहा पळय तो जायती वर्सां जाली तसो आहा आनी तेजेर ती तालपत्री जी पळय आहा पळय ती सामकी पिडेड जाला आहा. आनी
थंयचो जो तो वेस्टाचो जो आतां पावस पड थोड्या दिसान पावस चालू जातलो तो पावसांनी तें उदक आमगेले कॅनलां परत येतले सरकारान चडांत चड लक्ष दिवपा जाय सरकार ह्या एक वाटेन म्हणटाय तेजो ऑप्शन जाला आनी हें काडून तो वेस्ट आहा तो काडून खंय तरी डंप करता म्हणून पण अजून पसून खंयी डंप कराय पण कुंकळे हिंच्यान ते काडपाचो कुट्ट्यांनी तुमी आतां ऑप्शन करून तो आतां काडपाचो आमी आयको येता की तो काडून उडयता म्हणून पण तो अजून पसून काडपाचोच जायना सो त्या हेजेर वेस्टाचेर आमकां आज कुंकळकरांक इतलो सफर जावपा पडटा नियर बाय इतली हें जालां आहा तें सांगपाचें ना आं नियर बाय वॉर्ड नंबर आमगेले कोंबा परिकटो अशे कुंकळे खुबशे नियर बाय ते इंडस्ट्री सायडीचे आहा पळय खूब त्रास जालो आहा चडांत चड मेडिकल कॅम्प करपाची सगळ्या कडेन गरज आहा फक्त कुंकळेचीच न्ही एवरी इंडस्ट्री ते एक कॅम्प कराय कितलो सफर लोक जाताय ते पळय ते तुमकां कळटलें आमकां इतली कुंकळे पयलींच्यान सफर जाताय चडांत चड कॅन्सर पेशंट आनी हे पेशंट आमचे कुंकळ्यांकूय मेळटाले कोण सांगनाय की आपले कॅन्सर आहा म्हणून कोण सांगनाय पण कितें आहा चडांत चड पेशंट पळोवपा जाय जाल्यार तुमकां आमचे कुंकळे मेळटले म्हणजे हो वेस्ट काडून व्हरोंक जाय चडांत चड बेगीनचे बेगीन तर रॉ वेस्ट काडपा जाय कित्याक ती तालपत्री आहा ती गेल्ले कितले टायमार जेन्ना आवाज करताले कुंकळकार आमगेले खूब जाण आवाज करता पळय तेमी तेन्ना तालपत्री गायल्ली आजून पसून त्या तालपत्री आज पसून लायना ती आतां तालपत्री सुकून सुकून एक वर्सा भितर पेड्ड्यार जाता पण ती तालपत्री आतां पेड्ड्यार जाला आहा तेगे कुडच्यो सकयल पडपा लागले पण ते उदक परत पास जाता ते व्हांवता सगळे व्हांवून आतां कॅनलाक आनी न्हंयक येवपा लागले नुस्त्या मरण पडला कुंकळ आमचे न्हंयचे हें जालां कॅनलां तर उडी मारपाची ना आमी केन्नाय कॅनलां उडी मारून ह्या गरमे दिसा मातशी थंडसाय करताले पण आतां एक उडी मारली जाल्यार पयर हांव गेल्लो मागीर हांगा आख्खी खासका पडूंक लागली गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीष परब आनी वैष्णवी साळगांवकार. काणकोण राजबाग रस्त्याचे रुंदीकरण करून डिवायडर घातला खरे पूण अर्दो रस्तो रुंद आसा आनी उरिल्लो अरुंद आसा. धड सायनबोर्डय नात. हाका लागून अपघात जातात. पळयात देविदास गांवकाराचो खासा रिपोर्ट. काणकोण साकून किंवा कारवार साकून जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता आनी काणकोणांतल्यान जेन्ना वयता तेन्ना स्पेशली हायवेचेर येता आनी हायवेचेर आयल्या उपरांत सगळ्यात पयलें जंक्शन मेळटा तें म्हळ्यार हें दिसता तें राजबाग तारीर किंवा पाळोळ्या सायडीन वचपाचें जंक्शन. ह्या जंक्शनाचेर आतां रुंदीकरण केलां आनी डिवायडर घातला आनी तर अपघात कमी जावपाक असो विशय. पूण दुर्दैव अशें की हांगा सातत्यान अपघात जाता आनी स्पेशली कितलेशेच कोटी खर्च करून हे हांगासर रस्तो जो अरुंद आशिल्लो रुंद केला. आतां हो जो रुंद केल्लो रस्तो जर असो जर पळयलो जाल्यार पूर्णपणे आमकां हो रुंद रस्तो दिश्टी पडटा आनी मागीर आमकां हांगासर हे ब्रीज आसा आनी हे ब्रिजाचे जर पळयलें जाल्यार ब्रिजा कडच्यान फुडें रस्तो परत अरुंद आसा म्हणजे नॅरो आसा. अशें जेन्ना सिच्युएशन आसता तेद्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार हांगासर खंय तरी रस्त्याच्या सायडीन नॅरो हे सिग्नल लावपाक जाय आशिल्लें पूण दुर्दैव हांगासर सिग्नल ना आनी ताका लागून हांगासरल्यान विस्कळ पद्दतीन गाडी चलोवपी लोक आसा ते हांगा पावतरीक सामकें संकुचीत जाता किंवा नॅरो जाता आनीक फुडल्यान जेन्ना गाडी येता तेन्ना कॉम्प्लिकेशन तयार जाता. आतां मजा अशी आसा की हें जें जंक्शन आसा किंवा हे जे पूल आसा हे पूल क्रॉस करून जर आमी पळयलें खरें म्हटल्यार हे सायडीन रस्तो व्हड गेला पूण थंय सिग्नल असो मारला की हे सायडीन रस्तो अरुंद आसा म्हणून. खरें म्हटल्यार हें उलटें जावपाक जाय आशिल्लें की आतां हांगासर रस्तो अरुंद आसा म्हणजे हांगासर सिग्नल उरपाक जाय आशिल्लें पूण हांगासर उलटें जालां. ज्या जाग्याचेर रस्तो रुंद आसा थंय अरुंद म्हणून सिग्नल मारला आनी जेन्ना खरो अरुंद आसा थंय हांगासर सिग्नल उरपाक जाय आशिल्लें तें सिग्नल ना. आतां हे पळया सिग्नल हो जो रस्तो जर पळयलो जाल्यार जितलो रस्तो आसा तितलेच हें जें फुडल्यान ब्रीज दिसता तितलेच सायजीचें आसा आनी जेन्ना सायजीचें आसता तेद्या वेळाचेर अशे तरेचे सिग्नल अरुंद सिग्नल मारपाची गरज ना कारण सायजी तितलीच आसा. आतां रस्तो जर इतलो व्हड आसा आनी फुडें जर ब्रीज जर कमी आसा किंवा फुडलो रस्तो जर बारीक आसा जाल्यार अशा तरेचे सिग्नल लावप उरता. पूण हांगा दुर्दैव अशें की हो जो रस्तो जर आयला जो पयलींचो आशिल्लो हायवे तितलोच आसा ब्रीज तितलेच आसा
आणि ह्या सिग्नलाच्या पलीकडेन किंवा ब्रिजाच्या पलीकडे जर पळयलें जाल्यार रस्तो डबल रुंद केला. खरें म्हणल्यार हे सिग्नल हे उलटें, हे खरें सिग्नल त्या बाजून आसपाक जाय आशिल्लें, पूण हे सिग्नल ह्या बाजून लायला. आतां हे अजब सरकाराचे हे गजब कारनामे जर पळयले जाल्यार अपघात जावचे ना कित्या वयल्यान, कारण लोकांक सिच्युएशन आसा एक आनी इन्फॉर्मेशन दिता भलतें, म्हणजे ड्रायव्हराक मिसगायड करता जाल्यार ट्राफीक क्लियर जातलें किंवा सुरळीतपणे जातलो कसो, हांगासर ही सिग्नलात अपघात करपा खातीर कारणीभूत ठरता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. खोतीगांव पिंपळामळ रान खात्याचे चॅक पोस्ट बांदपाक सुरवात केल्ली. थळाव्यांनी ते बंदूय उडयले, पूण फावरान हे काम परतून सुरू जाले खंय. आमकां हे आमच्या गावात नाका, आमी आंदोलन करपाकय फाटीं सरचे नात. खोतीगांव जागृत नागरीक संघटनेन पत्रकार परिशद घेवन खात्याक शिटकावणी दिली. काणकोण तालुक्यातल्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या पिपळामळ हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जवळ फेब्रुवारी म्हयन्या साकून घर बांदपा खातीर हालचाली सुरू केल्ले. त्या वेळाचेर खोतीगांवच्या कांय लोकांनी एकठांय येवन तें काम बंद दवरिल्लें आनी हें काम जवळ एक म्हयनो बंद उरलें आनी ताचे उपरांत तें परत सुरू जालें. हांगासर हें घर बांदले उपरांत हांगासर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट घातले आनी ताचे नंतर खास करून ह्या रस्त्याच्या फुडें येडा, कुस्कें, नडकें, केरी हे जे लोक आसात तांकां एक प्रकारे सतावणुकीचे प्रकार भोगचे पडटले अशें तांचें म्हणणें आसा. आनी जेन्ना लोकांनी बंद उडयलें काम एका म्हयन्यान परत सुरू केलें त्या वेळाचेर मामलेदार, डेप्युटी कलेक्टर आनी स्थानीक पंचायतीक मेमोरेंडम दिलें, तरी पूण हें काम बंद उरलेंच ना. देखून ह्या लोकांनी आयज एक पत्रकार परिशद घेतली आनी ह्या पत्रकार परिशदेक तांच्यांनी सांगलें की हें काम जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार येणाऱ्या काळाक लोकांक खूब त्रास जातले. देखून आमी आतां एक ना एक दीस फुडें रस्तो आडोवपाक मुखार सरतले आनी हे प्रकार जे आसा अजिबात आमी खपून घेवचे ना. हे जेन्ना आमी विरोध करपा खातीर मुखार आयले त्या वेळाचेर कांय लोकांनी आमकां म्हणलें की हें जें घर बांदपाक फॉरेस्टान कांय हरकत ना किंवा कांय जे आमचे लिडर म्हणून काम करपी आसात तांच्यांनी बी अप्रत्यक्षपणे हाका सपोर्ट केला. देखून त्या लोकांचें म्हणणें आसा की तांच्यांनी खंय आपल्या घरा कडेच्या किंवा गांवाच्या रस्त्यार व्हरून गेट घालची, पूण हांगासर घालची न्ही आनी जर तर घातली जाल्यार आंदोलन करपाक आतां वगी रावचें ना. आनी हाजे खातीर गांवडोंगरी, खोतीगांव त्याच बरोबर काणकोणांतले कांय जागृत लोकांक खंय ह्या आंदोलनाक सामील करून घेतले अशें आयज पत्रकार परिशदेक तांच्यांनी माहिती दिली. काणकोणच्या खोतीगांव पंचायतीन रान खात्याच्या चॅकपोस्टाचे चलिल्ल्या बांदकामाक लागून थळाव्यांच्या कपलार आटयो पडल्यात. हे बांदकाम थळाव्यांनी मागण्यो करून बंद दवरिल्ले, पूण एका म्हयन्या उपरांत परतून सुरू केला. थळाव्यांक कसलीच आडमेळी जावंक फावना, आमी आंदोलन करतले अशी शिटकावणी खोतीगांव जागृत नागरीक संघटनेन दिल्या. खोतीगांव जागृत समिती संघटना ज्या पिंपळामळ जें घर बांदपाक गेले फॉरेस्टान तेजे केस आमी काम करताले. काल पयलींकूच दीस गोमंतकाचेर न्यूज येयलो की हांगा जें आहा जें बांदकाम जें आहा तें सभापतीन बंद केलें, तेजेर म्हणटा कांयच हरकत ना, टोल नाका जालें जाल्यार. पूण आमी खोतीगांवचे जितले जे येयल्ले पळय हांगा तेका आमी निशेध करता, कारण तो जर टोल जर जालो आख्खी येडा, कुस्कें, बड्डें ह्या गांवांत भरपूर त्रास आसा म्हणून तो आमी नाका म्हूण सांगलेलो. पूण आयज जर पळोवंक गेल्यार कंटिन्यू काम चालू आसा. खोतीगांव पंचायत तेका कांय करना आनी आमदार कांय ना, आमदार तांकां फूल आतां सपोर्ट करपाक लागलेलो आसा. दुसरी गोश्ट म्हळ्यार जर थिंगाय जर टोल जाता पिंपळामळार जाल्यार म्हाका सांग बड्डे हावस रोडार घालाय, आवळे वचपाक घालाय, आमोण्यार घालाय, सगळ्या रोडांनी फॉरेस्टाचे गेट घालाय. लोकांक जावं ती त्रास, येडा आनी कुस्क्यांकच लोकांक त्रास कित्याक? तेंच्यांनी पयर म्हणलें की पेपरार की कोण गोड काडटा म्हूण थिंगा लाकूड इल्लिगल वयता म्हूण. हांव जर थिंगा जर लाकूड इल्लिगल वयता म्हणटा जाल्यार तेजो बिजनेस 2 म्हयन्याचो. तो म्हाका पयल्या चडांत चड लाकूड पासाचें व्हरता. जर तेगे 2 म्हयने बिजनेसा लागून आख्खी 2,000 लोकांक खोतीगांवच्यान त्रास काडपाचे, कारण हे अजिबात खोतीगांव पंचायत आनी आमदार अजिबात चिंतना. त्या वेळाचेर आज तशें आमी सगळे एकठांय रावन सगळे करता. हे पळय आमकां आयकोन तर परत वर्सांतर करता जाय तर आमी फाल्यां मेल्या सुद्दां कोता येता. आमगे जिवन आतां कशें भितर ते कोंडून दवरतात आनी थिंगाच मेल्या कोता येता, पूण आमी फाटीं सरचे ना.
आमी सारके ना कशें जावं दी बनाने उपवास करता म्हळ्यार करताले आणि गांव गांव आमी गांव वायट जाता हो एक आमदार आमची वाट लावून पळयता आपल्या स्वाता खातीर पण आमी वगीर रावची ना पण आले लोकांना सगळ्यांचे बरें जावचें इतले आमी मागताले लोकां खातीर मरण सुद्दां पद करताले म्हणून आज ह्या लोकांनी रान ती वयली सांबाळली म्हणून ती आज आसा टिकून पूण तेजेर फॉरेस्ट एक्शन घेता रिजर्व फॉरेस्ट फातर घालता त्या आमदारा दिसना बाबा ते ह्या लोकांक त्रास जाता म्हणून गेट घालचे म्हणून कळटा पूण त्या आमदारा दिसना बाबा ही गेट नाका आनी हे रिजर्व फॉरेस्ट जाय फाल्यां लोकांक भितर वचोंक मेळचे ना हें तें कळना ना जाल्यार तूं कितें आमदारा तरी जायना मरे तें बरें आमदार म्हणटा असो आसपा जाय आतां सगळ्या नांव गेला पळय न्हू तें कांयच केलें ना सूड बुद्धीचें कितें करूंक जाय राजकारण आनी सूड बुद्धीचे गेटी घालपाचे लोकांचेर वो आक्षेप करपाचो असो संभव येवपाक जायना आनी येवप न्हू हें बरें नितळ आनी बरें स्वाभिमानान आमचें काणकोण चलपाक जाय आख्खे काणकोणकर आणि आख्खे गावणकर खोतीगांव सगळे एक जाण हे आमी परत सांग आमी आतां सगळे काणकोण गावणकर हे सगळे लोक एक जाण आमी आंदोलन करताले म्हणजे रस्तो अडयताले 4 वर्सां फाटीं फॉरेस्टान टॉवर उबारपाक गेल्लो फॉरेस्टाचो तो खोतीगांवचो उमेश सरपंच आसा तेणीच वचून बंद केलो जाल्यार ताका तो बंद करपाची गरज नाशिल्ली कारण तो आवडी लोकांक त्रास जाता म्हणून सोडलो ना की आख्खी खोतीगांवच्या लोकांक त्रास म्हणून बंद केलो पण आयज खोतीगांवची सरपंच लोकांक सपोर्ट करना पयर जेन्ना आमी मेमोरंडम दिवपाक गेले ती पंचायती ना आनी कांयच सांगना ती केले जाल्यार गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. सदांच मरता ताका कोण रडटा अशी गत म्हापशेची जाल्या. म्हापशा साबार समस्यांनी रेवाडो घातला पूण थळावो आमदार आनी नगरपालिका काना मनार घेयनात. म्हापशेच्या गटाराच्या वयर आशिल्ल्या फातरांची अवतिकाय जाल्यार कांय सुवातांनी लोखणांच्यो लीड आसात त्यो लेगीत समस्या निर्माण करपाक लागल्यात. ह्या सगळ्यांची देखरेख करप ही जापसालदारकी कोणाची? कोणाक दुखापत जावपाची वाट पळयतात काय कितें? म्हापशेकारांक प्रस्न पडला. पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट. म्हापसा वाठारांत जे गटर आसा या गटरा वयल्यो ज्यो फातरी आसा ह्यो पिड्ड्यार आसा. आमी पळोवपाक शकता म्हापशा वाठारांत कितलेशेच जे गटर आसा या गटरांच्या वयर ज्यो लीड आसा काय आमी पळोवपाक शकता काय लोखणाच्यो आसा जाल्यार काय सिमेंटाच्यो आसा. या गटरांची जी लीड आसा हेंची परिस्थिती एकदम पिड्ड्यार आसा. ज्यो लोखणाच्यो लीड आसा ह्यो खंय तरी बँड जाल्ल्यो आसा, कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार आसा. तशेंच जे सिमेंटाच्यो फातरी आसा ह्योय खंय तरी पिड्ड्यार आसा. जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन हेचेर आयज कारवाय करपाची गरज आसा. बिकॉज आयज आमी पळयता म्हापशांत कितलेशेच लोक ट्रॅव्हल करता आनी ह्यो ज्यो फातरी ज्यो लोखंडी लीड आसा वयर सकल आशिल्ल्या कारणान तांकां ट्रॅव्हल करपाकूय प्रॉब्लेम जाता. तशेंच जे लोक चलत भोंवता तांकांय खंय तरी हेचे वयल्यान पडपाची शक्यता आसा. सो जाता तितल्या बेगिना संबंधीत यंत्रणेन कारवाय करून ह्यो ज्यो गटराचे लीड आसा, फातरी म्हणटात, त्यो प्रॉपर पद्दतीन घालपाची गरज आसा. आळशाचो दीस सरना वावुरतल्याक रातूय पावना अशी एक म्हण आसा. म्हापशेची परिस्थिती पळयल्यार उदरगत आनी विकास हो खंय तरी शेणलासो दिसता. नवो बस स्टँड बांदून विकास थंयच थांबला काय कितें? कोयराच्यो राशी, गटारांची समस्या हे विशयाचेर कोणाचीच नदर पडना. मिडियान साबार फावटी न्यूज दाखोवन जाली. थळाव्यांनी संबंधीत विभागाचेर गाराणें घालून जाले. पूण आळशेपणा करतात काय ते वावुरपाक इतले बिजी आसात जे तांकां ह्या समस्ये कडेन पळोवपाक वेळच मेळना. हाचेर म्हापशेकारांनी मात विचार करपाचो वेळ आयला. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकर. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. शेनवारा ढगाळ मळब आणि अस्वस्थ हवामान आसतले. गडगडाटाच्या पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान दिला. आयतारा अशीच परिस्थिती आसतली. आयएमडीन आयतारा उष्ण हवामानाचो अदमास उक्तायिल्ल्यान लोकांक सादुरतायेचो सल्लो दिला. चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस मेरेन आसतले. लोकांनी हायड्रेटेड रावप आनी शक्य ते भायर सरपाचें टाळप अशेंय सांगलां.
शेनवारा ढगाळ मळब, गडगडाची शिटकावणी. आयतारा उष्ण हवामान, चढावत आणि उणे तापमान 35 ते 27 डिग्री सेल्सियस. आर्द्रतायेक लागून उष्णतायेंत वाड. लोकांक हायड्रेटेड रावपाचो सल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.